आयज आमी कोलवाळे पुलीस स्टेशन सकाळच्यान 6च्यान आमी आमचे गणेश नगर प्लेस ऑल्सो नोन एट आमचे हे म्हणटा तेका मुशीर वाडो आमी सकाळी फूल स्ट्रेंथ आमचो पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ घेवन थंय रँडमली कोमिंग ऑपरेशन्स आयज स्टार्ट केले सकाळच्यान 6च्यान. हे कोमिंग ऑपरेशन आमी स्टार्ट करपाचो मोटीव म्हणजे आतां आमचो G20 सबमीट जावपाचो आहा 17, 18, 19 आनी एज पर गायडलायन्स ऑफ अवर SDPO जिवबा दळवी आनी SP नॉर्थ श्री वालसन सर हांच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर आमी आयज हे कोमिंग ऑपरेशन सकाळच्यान स्टार्ट केल्लेलें आसा. आनी रँडमली आमी चॅक करून आयज थंय ऑलमोस्ट 101 आमी टॅनंट्स आमी थंयच्यान डिटेन केला आनी तांकां पुलीस स्टेशनार हाडला अलॉंग वीथ ओनर्स ऑफ द प्रिमायसीस. हे टॅनंट्स आमी सडनली चॅक हेज्या पयलीं रँडमली आमी लालाकी बस्ती आनी बाकी आमच्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिक्शनात आमी अशें रँडमली हे ड्रायव्ह केला आनी अशे लोकांक व्हेरीफाय करून आमी मागीर रिलीज केला. हाजो मोटीव इतलोच की हे लोक जे डिफरंट प्लेसीच्यान हांगा येवन विथआवट एनी डॉक्युमेंटेशन रावता इलिगली तेन्ना तेतून ओनर्सूय तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसा की आमी तांकां सेवरल इन्स्ट्रक्शन दिला. तांकां परत परत आमी सांगता की तेंचे विथीन 24 वरां भितर तेंचे फॉर्मां भरपाक जाय, जो करून जेन्ना ऑल ऑफ सडन क्रायम्स रिपोर्टेड जाता आनी जे मागीर ऑल ऑफ सडन थंयच्यान मिसींग जाता ते गांवांक वयता आपल्या नेटीव प्लेसीचेर आनी तांचे हांगा डिटेल्स आमकां कांयच मेळना. सो तांकां लोकेट करपाक आमकां खुबशे डिफिकल्टीज फेस करच्यो पडटा. डिफरंट टायप्स ऑफ क्रायम्स रिपोर्टेड जाता आनी ते मागीर डिटेक्ट करपाक भरपूरशे डिफिकल्टीज फेस करता पुलीस. ताका लागून आमी टायम टू टायम तांकां ओनर्सांक इन्स्ट्रक्शन दिता की असल्यो एक्टिविटीज जाता ताका लागून तुमी टायमार तांचे फॉर्म्स भरा.